Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. शेल्डे क्लस्टर हो RDA मार्फत म्हाका खूप पयलीं आमी प्रपोजल घातलेलो आनी तो टेंडर जावन वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ले आसा. हे एंटायर ग्राउंडाचे अपग्रेडेशन अलॉंग विथ स्टेज कवर न्यू इक्विपमेंट इन जीम आनी आमी हांगा म्हणजे एक्जिस्टिंग बारीक हॉल आसा थंय हेल्थ सेंटर सब हेल्थ सेंटर शिफ्ट करपाचें आसा. सो एंटायर वर्क हो जो शेल्डे पंचायतीचो आसा इन्क्लुडींग आमचे शेल्डे पंचायतीचे बिल्डींग आसा तेका हॉल आसा वयर त्या हॉलाचे एस्बेस्टोस शीट आसा ते चेंज इंटू गॅल्वेनियम डबल कोटेड इन्सुलेटेड गॅल्वेनियम शीट चेंज करता. म्हणजे टोटल अपग्रेडेशन ह्या वाठाराचे म्हाका दिसता आमचे कॉन्ट्रॅक्टराक पडलेले आसा. एक आसा जो जी कामां आसा हे मतदारसंघाची म्हणजे शेल्डे क्लस्टर नांव शेल्डे क्लस्टर पूण हितू भितर खूब पंचायती येता. हो कॉन्सेप्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कॉन्सेप्ट आनी RDA इम्प्लिमेंट करता. सो आज हेजे आमचे सरपंच ZP मेंबर तशेंच आमचे पंच सदस्य सगळे हांगा आसा. हेजे आज इनॉग्रेशन सुवाळो केल्लो आसा आनी एलॉंग विथ ते फेन्सिंग आमी तेन्ना घातलेले अंडर गोल्डन जुबली फ्रंट ते आतां फेन्सिंग डिटरेट जाला तेका रिपेर आनी पेंटींग आनी स्पेशली हांगा ज्यो गोश्टी जे वॉकवे आशिल्ली वॉकवे म्हणजे लोकांक एक्सरसायज म्हणजे ग्रावंडार फेरे मारपाक ती हाफ आशिल्ली ती आज कंप्लीट करता जे भितर. सो एक बरी गोश्ट केल्ली आसा आनी RDAचे मिनिस्टराक आनी तेजे वांगड्याक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इवन दो मातसो डिले जालो अल्टिमेटली हें काम आतां हें चालू करता आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरो आसा तो बेगिना बेगीन काम कंप्लीट करून आमकां पंचायतीक आमकां हँड ओवर करतले. ग्राउंड कितें करतले ग्राउंडार कितें जालां अशी टर्फ पूण इट वॉज गोईंग बियॉन्ड बजेट आनी तेन्ना मागीर स्पेशल ग्रास म्हूण करपाक गेलो तो कॅन्सील केलो कित्याक मेंटेन जायना आनी हो रेग्युलर भुरगे ग्राउंड खेळपाचो आनी मेंटेनन्स कॉस्ट भरपूर आसा. सो आतां फक्त माती आसा ती काडून ताका सॉयल बरी घालतली आनी तेजेर ते नॅचरल ग्रास जाता पळय ते जावन पडटले. आर्टिफिशियल ग्रास घालचे ना कित्याक आर्टिफिशियल ग्रास आमी पयला चांदोर हांगा घातले इतले पयशे पडून ते मेंटेन जायना. सो हांगा मेंटेन करपाक प्रॉब्लम जाता. सो टर्फ हो एम्फसायज केलो मे बी फुडें केन्ना तरी हे ग्राउंडार फुटबॉल हो बरो लविंग ग्राउंड पूण मल्टीपर्पज घेवता क्रिकेटूय घेवता आनी फुटबॉलूय घेवता लोक. सो तेजे खातीर मागीर कितें करपा जाय जाल्यार विचार करूं शकता. पूण आतां ग्राउंड जी आज सोंकरो जाल्लो आसा हो आख्खो सोंकरो घालून ताका एटलिस्ट 60 mm बरी माती घालून हो ग्राउंड परतून रिजनरेट करतले. कितलो कॉस्ट आहे हेतू खूब टेंडर आसा. एक आसा सो डेव्हलपमेंट ऑफ प्ले ग्राउंड इन विलेज इज 50,52,273 सो इन्क्लुडींग हे सगळे जीम आनी शेड आनी बाकीचे इक्विपमेंट. सो हे ग्राउंडाचे 50 लाख रुपया. तशेंच आमचे जे एक्झिस्टिंग पंचायत हॉल ताका पत्रे चेंज करपाक जाय तितू थोडेशे पयशे आसा. सो हे गोश्टी फुडें वयतल्यो.